आणि आज आमचे बरोबर जॉईन जातात ते म्हळ्यार गोवा यूथ काँग्रेसीचे अध्यक्ष वरद मार्दोळकार. आणि वरद आनी ताज्या टिमीन जे फाटल्या 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर काम केलां हें सामकें तोखणाय करपा सारकें. वरद टेल अस मोर, सामान्य गोंयकाराक कळपा खातीर हें काम करपाची प्लॅन कसो जालो आनी मुखार कितें कितें काम जालें, देन वील गो इन टू फर्दर डिटेल्स. आनी कित्याक दिसलें की हें काम करचें म्हणून? बाय प्रमोद बाब, पयलीं म्हणून नमस्कार. 29 तारखेक एप्रिलाच्या जेन्ना आमकां फर्स्ट कॉल आयलो ऑक्सिजना लागून की ऑक्सिजन सिलिंडर जाय जीएमसीन आणि ऑक्सिजनाची शॉर्टेज आसा, सो तेन्ना सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार ऑक्सिजन आमच्या खातीर हो नवो विशय आशिल्लो. कित्याक बाकीचे इतर आमकां कोण बेड जाय म्हणून फोन करतालो, खंय मेडिसिन जाय म्हणून फोन करतालो, पूण ऑक्सिजन जाय म्हणून आमकां पयलो कॉल आयलो आनी आमच्या खातीर नवी गजाल आशिल्ली. सो तेन्ना आमी हेवटेन तेवटेन फोन मारपाक चालू केले की ऑक्सिजन सिलिंडर खंय मेळटलो, ऑक्सिजनाची गरज आसा. सो तेन्ना आमकां कळ्ळें की अमके कडेन ऑक्सिजन मेळटा. थंयच्यान आमी पयलो सिलिंडर हाडून 29 एप्रिलाक जो दिल्लो. सो तेज्या नंतर आज पर्यंत आमी ऑक्सिजन दिता. इतकोच फरक की गेल्या जेन्ना जीएमसीन सगळो बोवाळ जावन हायकोर्ट जेन्ना इंटरव्यून जालो तेन्नाच्यान थोड्या प्रमाणात जो ऑक्सिजन जी शॉर्टेज जाताली आणि लोक मरताले ते काही प्रमाणात बंद झाले आणि तेन्नाच्यान आमकां ऑक्सिजन जीएमसीन सप्लाय करपाचे आमचे बंद झाले. तो पर्यंत सरासरी आमी दिसाक 50 सिलिंडर पसून जीएमसीन दिल्ले आसा. सो थंयच्यान जी सुरवात जाल्ली, आज आमी जे सिलिंडर दिता ते होम आयसोलेशन पेशंट जे आसा, जे घरा कडेन आसा आणि जे दोतोरान तांकां घरा कडल्यान ट्रिटमेंट घेवपाक एडवायस केल्या, तेंच्या खातीर आमी ऑक्सिजन सप्लाय करता. सो हो एक वेगळो अनुभव. म्हणल्यार एक वेळ असो आशिल्लो की आमी काही पेशंट जीएमसीन भितर आसताले, पेशंटा बरोबर रिलेशन एक एकदा नासतालो. सो तेका वॉर्डान पसून आमकां भितर कोवीड वॉर्डान पसून वचून सिलिंडर दिवपाची वेळ आयिल्ली आसा. वरद, आतां मेरेन कितली पेशंट्सांक तुमी आदार केला, कितली ऑक्सिजन सिलिंडर्स दिल्यात आनी तुमी सुरवात केलो तो टायम आनी आतां हाचे भितर कितलो मेजर फरक जाणवता? हांवें तेच सांगलें प्रमोद बाब, आतां पर्यंत म्हाका दिसता आमी 2 दीस पयलीं आमी जे आमचे ग्रुप्स आसा जे आमी कॉल्स अटेंड केल्या तो आमी रिकॉर्ड काडटाले. आतां पर्यंत अरावंड 700 पेशंट्सांक आमी सिलिंडर दिल्ले आसा. भितर म्हणल्यार अरावंड आमचे 100 सिलिंडर सर्क्युलेशनान आशिल्ले. पूण काही पेशंटांक ते सिलिंडर व्हरून 8-8 दीस तोच सिलिंडर रोटेट करून वापर केल्लो आसा. पूण जर ओवरऑल जर हें काडून पळयत जाल्यार सिलिंडर्स आमी जे जीएमसीन व्हरून मॅक्सिमम सिलिंडर्स आमी जीएमसीन इनिशियली दिले. पूण मागीर हळूहळू करून परिस्थिती जेन्ना तेच सांगलें हायकोर्ट जेन्ना मदीं पडलो, इंटरव्यून जालो, तेन्ना खंय तरी ह्यो गोश्टी कंट्रोलान आयल्यो. जो आमकां दिसाक जे आमी कितकेशेच रातचे टायम ना 3 म्हणून सकाळी 4-5 पसून आमकां कॉल येताले, त्या अशा प्रमाणान अशा पद्दतीन जे आमी सिलिंडरचे सप्लाय केल्ले ते मागीर काही प्रमाणात आमचे आतां कमी जाल्ले आसा. आतां म्हण ऑफकोर्स आमकां जीएमसींतल्यान फोन येना सिलिंडर्सांक लागून, पूण बाकीचे होम आयसोलेशन पेशंट्सांक आमी सिलिंडर दिवपाचें काम अजून चालू आसा. आनी हे आमी ही तयारी अशी दवरल्या की खबर ना की प्रकरण केन्ना परत हाता भायर वचपाक शकता. कित्याक ज्या पद्दतीन फर्स्ट वेव सोंपून सेकंड वेव येवपा खातीर आमी जितके आमचो सरकार, गोंय सरकार जितको सुस्त रावलो, ही परिस्थिती आमचेर हाडली, ती परिस्थिती परत केन्नाय येवं शकता. परत ह्या तयारेन आमी अजून रावल्ले आसा. आनी आमी आमच्या सायडींतल्यान फुली प्रिपेर्ड आसा की खंयच्या टायमार खंयच्या वेळार कितकेय जर सिलिंडर दिवचे पडत, ही आमची तयारी आसा. पूण हांव मागता ती वेळ आनी परत गोंयकारांचेर येवची न्ही. कित्याक ही एकंदरीत वेळ जी आयिल्ली आसा ही गोंय सरकाराच्या चुकीक लागून आनी चुकीचे निर्णय आनी जो सुस्त व्यापार जो आशिल्लो, ते कांयच करनासतना जे रावले, सेकंड वेव येता म्हणून पसून खबर आसतना सुद्दां, तेका लागून ही येदी व्हडली अशी आमची वेळ आयिल्ली आसा, आपत्ती. वरद, तुमची टीम कितली जाणांची आशिल्ली, कोण कोण आशिल्ले ह्या टिमी भितर, आनीक हे ऑक्सिजन सिलिंडर प्रोक्युअर करप, पावोवप, मेमोमिटर लावप तांकां, ह्यो सगळ्यो गजाली शिकले? कशें जालें, इनिशियली पयलीं आमी थोडेच सिलिंडर घेवन काम केलें पयलीं स्टार्टींग. पूण जेन्ना आमकां कळ्ळें की सिलिंडर्स आमकां मोठ्या प्रमाणात लागतले, तेन्ना आमकां खंयचे खंयचे आमचे सोर्सीस यूज करून आमी 2-3 कंपनी कडल्यान आमी ते सिलिंडर्स प्रोक्युअर केले. आनी ते घेवपा खातीर पसून प्रचंड आमकां पयसोय थंय
मोडचो पडलो ते कित्याक पैशांनी डेपॉझिट दवरून आमी ते सिलिंडर्स घेतले आणि हे सिलिंडर्स जेन्ना आमी दिवपा लागले की पयलीं इनिशियली थोडे दिताले मागीर हो व्याप वाडलो मोठ्या प्रमाणात दिवपाची सुरवात जाली आणि सांगपा म्हणल्यार आमची ज्यो टिम्स आशिल्ल्यो रायट फ्रॉम नॉर्थ गोवा म्हणल्यार सचिन परब पेडण्या ते आमचो काणकोण जना भंडारी ह्या ऑलमोस्ट एव्हरी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी सिलिंडर्स आज पर्यंत पावयल्या खास करून जे आमकां मॅक्झिमम सिलिंडर्स ते पावयल्यात तर ते गोवा मेडिकल कॉलेजीन आणि त्याच्या नंतर आजिलो आणि मडगांव एक ESI आणि साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एक थोडे आमकां कॉल्स आयिल्ले पूण ते एमर्जन्सी केसीन त्यांनी ते सिलिंडर्स घेवन दवरले पूण GMC मॅक्झिमम आमी सिलिंडर्स आमी ते दवरल्या दिल्या आणि ऑलमोस्ट एव्हरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी आमची टीम आशिल्ली युथाची त्यो एक्टिव्ह जाल्ली कित्याक ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कॉल येतालो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां सिलिंडर चलून दिवचे पडटा आणि एक या गो हेड वरद होम आयसोलेशन पेशंट्साक म्हणटा तुमी खंयच्या कंडिशना भितर तुमी होम आयसोलेशन पेशंटाक ऑक्सिजन सिलिंडर पावयतात आनी हाऊ डू यू जज द रिक्वायरमेंट कशें आसा जेन्ना खंयच्याय पेशंटाक तुमकां फोन येता किंवा खंयच्या रिलेशनाचो सो ते पयलीं डिटेल्स आमी घेता आनी डॉक्टर साळगांवकर जे आमची लायन आमची पॅनलाची जी हेड आसा तिका आमी ती रिफर करता तर तिका रिफर करून जो पेशंट आसा डिपेंडिंग अपॉन हिज कॉन्सन्ट्रेशन लेवल ऑक्सिजन लेवल आमी ते सगळे सिलिंडर अलॉंग विथ किट आमी थंय दिता आणि ती मागीर किंवा तिजो पेशंटाचो जर कोण फॅमिली डॉक्टर आसत तो मागीर ते लेवल्स मॉनिटर करता सो इनिशियली जे ऑक्सिजन फ्लो रेग्युलेटर जी आशिल्ली हे पयली इनिशियली मार्केटान अकस्मात सामकी अशी शॉर्टेज जाली की आसा तेच रेग्युलेटर्स आमकां रोटेशन बेसिस आज हांगा जाल्यार फाल्यां थंय अशें करून आमकां ती यूज करचे पडटली पूण काही अशा वेळार काही लोकांनी आमकां मदत केली फॉर एक्झाम्पल आमचो ऍडव्होकेट अमित पालेकारान आमकां युथ काँग्रेसीक आमकां ऑक्सिजन फ्लो रेग्युलेटर्स स्पॉन्सर केले असे काही इंडिव्हिज्युअल्स फुडें सरून आमकां ऑक्सिजन फ्लो रेग्युलेटर्स दिले जेणे करून आज आमी मोठ्या प्रमाणात तो यूज करपाक शकता सगळ्या कडेन ऑलमोस्ट ऑल ओव्हर गोवा आमी आमचे सिलिंडर्स आनी आमचे हे आसा एक वरद एक दिसता की सिलिंडर दिलो म्हण जायना तो रिफिलिंगाचो प्रश्न येता हाऊ डज दॅट सिस्टम वर्क एकदां आमी आतां सिलिंडर खंयच्याय पेशंटाक दिलो जेन्ना GMC आसताले GMCन आमी सिलिंडर्स दिताले आमी स्वता तो सिलिंडर दिवप एकदां खाली जालें की तो पेशंट किंवा रिलेशन आमकां फोन करतालो आमी आमची एक डेडिकेटेड गाडी दोन आमी गाडयो लॉन्च केल्ल्यो युथ काँग्रेसी मार्फत एक स्पेशली जे सिलिंडर्स आणि जे एसेन्शियल जे कितें आसा ते कॅरी करपाक आणि दुसरे पेशंट्साक जे कोविड पेशंट्स आहा काही वेळ अशें जाता की पेशंट्साचे रिलेटिव्स कोण गोंयांत नासता तेंचे बरोबर नासता किंवा जाणटे लोक सिम्पटम्स आसता पूण तांकां प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर चेकअपाक टेस्टिंगाक व्हरपाक किंवा हॉस्पिटलान हाडपाक किंवा हॉस्पिटलांतल्यान घरा ड्रॉप दिवपाक अशा वेळार खूप डिफिकल्टी जाताल्यो सो अशा पेशंट्सा खातीर आमी एक डेडिकेटेड गाडी लॉन्च केली फक्त पिकअप अँड ड्रॉपा खातीर आणि दुसरी एक गाडी लॉन्च केली सिलिंडर्स कॅरी करपा आणि एसेन्शियल जी गाडी आमची वचून सिलिंडर ड्रॉप करताली ड्रॉप करून एक एकदा पेशंट्स फोन करताले की आमचो सिलिंडर सोंपला तो आमी वचून पिक करप रिफील करप आणि तो व्हरून परत दिवप आणि हे सगळें करता आसतना आमी आज पर्यंत खंयच्याच मनशा कडल्यान एक रुपया आमी चार्ज करना ही फ्री ऑफ कॉस्ट आमी सगळ्यांक सर्व्हिस दिल्ली आसा इवन पेशंट्सांक पासून पिकअप अँड ड्रॉप आसा पळय ही फ्री सर्व्हिस आता पर्यंत आमी फक्त नॉर्थ गोवा लॉन्च केल्ली खंयी जर खंयच्याय पोतान म्हणल्यार पेडण्या ते पणजे खंयच्याय तालुक्यान ही फ्री ऑफ कॉस्ट आमी सर्व्हिस दिली खंयच्याच पेशंटा कडल्यान आमी आज पर्यंत कांयच चार्ज करूना वरद केदी व्हडली पद्दतीन आमचे लिमिटेड रिसोर्स फंड्स या वरद गो मॅनेज केला आज पर्यंत वरद केदी व्हडली टीम आशिल्ली तुमची टीम केदी व्हडली आशिल्ली आनीक नाव यू आर फिलिंग बीट रिलॅक्स्ड काय कितें विथ द केसीस कमिंग डावन कंपॅरेटिवली म्हणपाक शकता कित्याक जो इनिशियली जो आमचेर ताण आशिल्लो लोड आशिल्लो आणि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी अशी आमी मानता कित्याक जो आमी एक उमेद जाता एक सॅटिस्फॅक्शन की ज्या ज्या मनशान आमकां कॉल केला त्या म्हणल्यार ऑलमोस्ट 90-95% लोकांक आमी सिलिंडर आज पर्यंत दिल्ले आसा की खंयच्यान तरी जर आमचे कडल्यान जर जालें ना
जाल्यार खंयच्यान तरी अरेंज करून डेपॉझिट दवरून ते आमी सिलिंडर्स प्रक्रिया केल्ले आसा लास्ट मोमेंटाक आनी आमकां दिल्ले आसा. सो ते एक मनाक समाधान दिसता की खंयचे मनशाक आमी अजून पर्यंत ना म्हणू ना, आमी सगळ्या पेशंट्सांक आमी आज हेल्प केल्लो आसा. सो तितकेंच एक समाधान. म्हाका एक याद जाता की तुमी रातीन म्हणप न्ही, फातोडेर 3 सुद्दां हायकोर्टाच्या इंटरव्हेन्शना उपरांत ऑक्सिजन लेवल जेन्ना चेक करपाचो आशिल्लो, तुमी फातोडेर 3 सुद्दां उठून GMCक वचून थंय चेक केल्लें की ऑक्सिजन लेवल सारकें आसा काय ना म्हणून. वरद ग्रेट वर्क. म्हाका एकच लास्ट बिफोर आय लेट यू गो विचारपाचें आहा, इफ यू हॅव टू ग्राउंड सिच्युएशन तुमी पळयलां, इफ यू हॅव टू गीव वन सजेशन to the health department or this government, what that suggestion would be? हांव जे कितें आज पर्यंत घडत आयला आनी ज्या पद्दतीन फर्स्ट वेव येवन सेकंड वेव येवपाची आसा म्हणून सरकाराक खबर आशिल्लें, सरकार प्रिपेर्ड नाशिल्लो आनी सरकाराच्या चुकीमुळे हे आज इतके लोकांचे आज लोक मरण पावले, इतके लोकांचे आज फॅमिलीज उद्ध्वस्त जाल्ले आसा. सो हे कित्याक हांव हे जर म्हणटा आसत खंयचे एक आमचे शेजारचे राज्य घ्या, महाराष्ट्र घ्या, महाराष्ट्रान हीच परिस्थिती आशिल्ली, पण महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटान ज्या पद्दतीन हे सगळे कोविड सिच्युएशन हँडल केले ते जर कंपेर जर करपा वचत जाल्यार कित्याक महाराष्ट्र कितकेशे पटीन आमचे परस व्हडले राज्य. ज्या सिटीन 2 कोटी पॉप्युलेशन, थंय जर पॉझिटिव्हिटी रेट जर 9.9% बी येता 22% वयल्यान, जाल्यार आज जी 25% जर आयल्या आसत ती कितकेशा म्हयन्यांनी आयल्या आणि तेय बीन हांव म्हणटा ते लोकांचेच प्रयत्नांनी आयले आसत. सरकाराचे हातून कांयच प्रयत्न म्हाका दिसना, कित्याक जो कर्फ्यू पासून जो लागू केल्लो, हो कर्फ्यू लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर लागू केल्लो आणि जे मुख्यमंत्र्यान स्वता आपल्या तोंडान जो उलोवन दाखयला की आपण लॉकडाऊन मोडना मरे काय म्हणून. सो अशा पद्दतीचे जर हेजे होच जर अप्रोच आणि एटिट्यूड जर तुमचो आसत, कित्याक आमकां आतां तिसऱ्या लाटे खातीर आमकां प्रिपेर्ड रावपाक जाय आणि आता नवीन नवीन कितें कितें उपस्थित जायत आसा. आतां ब्लॅक फंगस आयलो. सो अशा पद्दतीन हो जर तुमचो अप्रोच आसत जाल्यार तुमी लोकांक आमच्या त्रासान घालतले. तुमी खंय तरी आतां हेल्थ डिपार्टमेंटान आणि मुख्यमंत्र्यान जे इंटरनल तेंचे मदीं जे वाद आसा, बरोबर, ज्या वादाक लागून कितकेशे लोक आज आमचे मरण पावले अशें हांव म्हणीन. सो त्यो सगळे डिफरन्सीस, तुमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस, तुमचे इगो क्लॅशीस तुम्ही सायडीक दवरून आज तुम्ही गोंयच्या आणि लोकांच्या भलायकी खातीर एकठांय येवन काम करपाची गरज आसा. आणि थर्ड वेव जर आमी जर टॅकल करतले जाल्यार आयच्यान प्रिपरेशन करपाची गरज आसा. एब्सोल्युटली. एक लेसन ऑलरेडी तुमकां मेळ्ळा. फर्स्ट वेव येवन पासून सेकंड वेव येवक तुमी कांयच प्रिपेर्ड नाशिल्ले. करेक्ट. आतांय जर होच जर तुमचो अप्रोच आसत जाल्यार हे रिपीट जातली आणि परत आय थिंक व्हेरी व्हेरी पर्टिनंट पॉइंट्स. वरद, ग्रेट जॉब. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग आणि कीप डुईंग द वर्क, बिकॉज अल्टिमेटली जेन्ना ऑक्सिजनाची गरज पडटा तेन्ना कितें जाता हें म्हाका दिसता गोंयांतल्या कितल्याशाच फामिलीक आज खबर आसा. तुमी पावले खुबश्या जाणांक. सो कीप डुईंग द ग्रेट वर्क अँड थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग ऑन द शो. थँक्यू.